वास्को सोड्यार पेवपा तळ्याचे पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या हजेरेंत खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी सोमारा लोकार्पण केलें। सरकाराची वास्तू ही स्वताची समजून तिची योग्य जतनाय घेवची अशें आवाहन गोविंद गावडेन केलें। जाल्यार लोकार्पणाचें औचित्य साधून गुदिनो हाणें दाबोळी मतदारसंघांत पेवपा तळें जावचें अशी मागणी केली। ह्या वेळार दाजी साळकार, संकल्प आमोणकर आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। वास्को सडा जो आसा थंय नवे स्विमींग पुलाचे आदरीतसर आदरणीय आमचे आमदार आणि पंचायत मिनिस्टराच्या हस्तुकी ताचें उद्घाटन जाल्लें आसा। जे तरणाटे जे यंग मायंड्स जे आसात ते यंग मायंड्स आणि पब्लीक आणि ह्या वास्तूची बरेपणीन सांबाळणी करची, कारण कित्याक सांग सरकाराची वास्तू म्हणल्यार लोकांची वास्तू अशी सजमून हांव सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता। माध्यमांतून पब्लिकली हांव रिक्वेस्ट करता, म्हाका बाब गोविंद गावडेन येस म्हणला, हांवें एक जमीन पळयल्ली आसा, हांव केन्नासून सांगता म्हाका एक स्विमींग पूल जाय म्हाज्या वाठारांत। थ्रू CSR आय एम डुईंग अ क्रिकेट पीच and a futsal ground on my own through CSR, but I also want a swimming pool. So I told him that let government do, let that be a sports arena near my joggers park, so that whole area including on the other side of airport road, that will be like a sports arena. All disciplines, most of the important disciplines will be there.